माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळय आयच्यो हेडलायन्स. दिवचले फास्ट फूड स्टॉलाचेर व्हरपाचे हायस दाखोवन 7 वर्सां पिरायेच्या माणकुल्याचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याची घडणूक आयली उक्ताडार. चलयेचे आवयन कागाळ केल्या उपरांत दिवचल पुलिसांनी 47 वर्सां पिरायेच्या एका दुबाविताक केल्या अटक. वर्गांत टॉयलेट बांदिल्ल्यान पालक, आदले विद्यार्थी आनी थळाव्यांचो निषेध. ही टॉयलेट बसयात वर्गा भायर. भुरग्यां खातीर सुरक्षीत आनी निरोगी शिक्षण वातावरण तयार करपाक बाळगा वचनबद्धताय, शिटकायले पालकांनी. दोन 2027 निवडणुके पयलींच राजकीय उलथापालत चालू. एका काळार बदलाव हाडपाचे उतर दिवपी पक्ष आतां स्वता पडला त्रासात. झाडू आनी उतरां घेवन मुखार वचपी आम आदमी पक्षान आपल्याच फुडाऱ्यांकडेन आडनदर केल्ल्याचे आयले मुखार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वर्गांत शौचालय बांदपा आड पालक, आदले विद्यार्थी आनी थळाव्यांनी निशेध केला. ही टॉयलेट वर्गा भायर बसयात. भुरग्यां खातीर सुरक्षीत आनी निरोगी शिक्षण वातावरण तयार करपाक वचनबद्धताय बाळगात, पालकांनी शिटकायले. वर्गा भितर आशिल्ल्या टॉयलेटी आड पालकांनी निषेध केलो. सुमार 250 पालक, आदले विद्यार्थी आनी थळावे शाळेच्या भायर एकठांय आयले. शाळेच्या आवारा भायर टॉयलेट बांदपाक आडखळ हाडपी घरधन्याच्या निर्णयाक ताणे विरोध केलो. हाका लागून टॉयलेटीची सुविधा वर्गांतच करची पडिल्ली. पूण आता भुरग्यांच्या भलायकेचो हुस्को उक्तावन टॉयलेट भायर करपाची मागणी नेट धरता. जी शाळा आसा ते शाळेचे जे आयज मेरेन जे कायदेशीर दृश्ट्या जे बरें जावपाक जाय जाल्यार कुंपण घालपाक जाय, हे कितें हे जे वेव्हार आसा ते आयज मेरेन जाल्ले ना. तितून खूब अडचणी आसा, कित्याक ताका कारणूय आसा. पूण आयज फाटल्या सरस्वती पुजान जावचे पयलीं शेनवार आनी आयतार असो हांगसर मोठो बोवाळ जालो आनी जी शेजारी बायल आसा ती शेजारी बायल हांगसर येवन कितलींशींच वर्सां हांगसर गाळी मारता कितें करता. पूण फाटल्या शेनवाराक हांगसर येवन तिणी मोठो बोवाळ केलो, गाळी मारल्यो बाई. आयताराक सगळे पालक येयले, पालकांक गाळी मारल्यो आनी पालकाचेर तिणें हात उबारलो. पालकाक मारपाक गेली. सर तिची कंप्लेंट पुलिसीन हें सगळें जाल्लें आसा. पूण आयज आमी हो विशय सगळ्या गांवा मेरेन व्हेल्लो आनी गांवच्या लोकांक एक रिक्वेस्ट केल्ली की आयज 5 तारखेक आयताराक तुमी 4 येवचे आनी हो जो खऱ्यांनीच जो विशय शाळेचो जो आसा तो एक तर आमी ह्या हितूंतल्यान कितें प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करुया आनी एकदाची ही शाळा एक तणाव मुक्त म्हणुया आनी एक कसलेच भंय नासतना ह्या बाईक आनी भुरग्यांक हांगसर शाळेंत शिकपाक मेळचें आनी शिकोवपाक मेळचें असो म्हणून हो सुटावो करपा खातीर आयज सगळ्या पेरंट्सांक आपयल्ले. तर आयज हे मोठ्या प्रमाणात सादारण म्हाका दिसता 200 ते 250 पालक गांवचे हांगसर जमले आनी मोठ्या प्रमाणात तिणें आमकां आयज सपोर्ट केलो. आनी एक ह्या मिटिंगेंतल्यान आयच्यान एक अशें हें केलें की जी टॉयलेट आयज शाळेंत भितर ह्या बायलेक लागून ती बांदपाक मेळनाशिल्ली, ती गरज आसा, चेडवां आसा, बाई आसा तेंच्या खातीर ही टॉयलेट आमी शाळेंत भितर क्लासरुमांत बांदली, बांदून घेतली, गरज आसा म्हणून. ती आयज खऱ्यांनीच ती क्लासरुमांतली भायर काडपाक जाय. त्या खातीर आमी फाटीं प्रयत्न केल्लो ती फाटल्यान भायर बांदपाची, पूण तो आमकां ते परत आडयले त्या भायलेन. त्या खातीर आयज ह्या मिटिंगेक आमी अशें सगळ्या लोकांनी ठराव घेतलेलो आसा की टॉयलेट जी आसा पळय ती ते क्लासरुमांतल्यान भायर काडपाची आनी ती बेगींतल्यान बेगीन ती टॉयलेट भायर आमकां बांदून घेवपाची आसा. आनी तेच्या खातीर सगळ्या जे गांवच्या लोकांनी आसा, माझे विद्यार्थी आसतले, परीक्षा नागरिकां तिणी सपोर्ट केला. हे जर जायना जाल्यार आमचो जो एक हें आसा डेमोक्रेटीक रायट आसा की आमी ते एकदां प्रदर्शन करपाक जाय, आमी हें करपाक शकता. जाल्यार आमी एक दीस अशें ठरयलां की एक दीस भुरग्यांक सगळ्यांक अशें रस्त्यार दवरतले आनी एक दीस अशें प्रोटेस्ट करतले की गव्हर्मेंट मेरेन जे हें आसा डिपार्टमेंट जी करपाक जाय डिपार्टमेंटांनी कामां ताका आमी ह्या लेटरान आमी हें केलां नमूद दिलें काय दिवपाचें. आमी आतां मंगळाराक सकाळीं 8 आमकां तेजो अपॉयंटमेंट आसा आनी थंय वचपाचें आसा आनी थंय आमी सगळें डिटेल हें केलां की शाळेक कितें एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम आहा, लिगली कायदेशीर कितें तेजें हें आसा, एक्वायर करपाचें आसतलें, मागीर तेजें कंपाउंड घालपाचें आसता तें आसा. आनी तितून जे फिजिकली आमकां जे त्या बायलेक लागून जे त्रास जाता ते त्रास कमी जावचे, भुरग्यांक त्रास जावचे न्ही, बाईक शिकोवपाक त्रास जावचे न्ही अशें म्हणून आमी तेजेर सगळें घातलेलें आसा आनी मंगळारा आमी ते मुख्यमंत्र्या कडेन वचपाचें आसा.
साधारण 60 वर्सां जाली तिचेर कारवाई जावपाक गरज आसा. कारवाई एक तर पयर म्हाजे स्वताचे तेणी हांव पेरंट आशिल्लो म्हाजेर 2 तापटां पडली जाल्यार हांव म्हाज्या नांवार ती कंप्लेंट जाल्ली आसा आनी ती आतां तुजेर एक पेरंटा मारले म्हणून पुलिसांनी तुमची इन्क्वायरी केली काय म्हणटा. थंय आमचो स्टेटमेंट तेणी घेतलो ते सगळें तेका हें केलां पूण आतां कलेक्टरान ते धाडटालें म्हटलां आनी तुमी नोटीस येवन मागीर फुडलें कितें आसा तें कळटलें. कंप्लेन केलेली आसा त्या कंप्लेनीचेर खंय तरी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान लक्ष घालून ते कंप्लेन जी आसा केल्ल्या ती रजिस्टर सारकी जावन तेजेर स्ट्रॉंग एक्शन घेवपाक जाय. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेजे कडेन लागीं मागता की तेणी ती स्ट्रॉंग एक्शन घेवपाक जाय. की तेणी अक्षरशः हांगसर येवन झगडी करून हांगसर भुरगे येयलेले आहा. भुरग्याक जोर म्हणून येयलो आहा दुसरे त्या दिसा राती कडेन आनी दुसरे जेन्ना मंडेक जेन्ना येवपाक जाय आयले स्कुलाक त्या शाळेन येवपाक रडटाले भिताले कित्याक अशी झगडी जाता म्हणून. सो एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन मागता की जी बाईन जी कंप्लेन फायल केल्या एडियान तेजेर स्ट्रॉंग एक्शन घेवपाक जाय. आनी प्रत्येक फावटी कितें जाता की हांगासर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्यान कसलेच एक्शन जायना. आमी 60 वर्सांच्यान समज आमची शाळा चलता जाल्यार तिका 5 वर्सांनी तरी म्हाज्या दिसपान लेटर केल्लें आसा पूण तेजेर ते हेडे केन्नाच तेजेर लक्ष दिना. फक्त आमकां थंय गेले जाल्यार आश्वासन दिता आमी फुडें धाडटा पूण केन्नाच तेजेर जावना. ती एक त्या डिपार्टमेंटान एक्शन घेवची आनी आमचो जो ह्या वाठाराचो जो प्रश्न आसा तो बरे भशेन सॉल्व करून. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. दिवचले एका दादल्यान फास्ट फूड स्टॉलाचेर व्हरपाचे हायस दाखोवन 7 वर्सां पिरायेच्या माणकुल्याचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयिल्ल्यान खवदळ पातळ्ळा. चलयेच्या आवयन कागाळ केल्या उपरांत दिवचल पुलिसांनी 47 वर्सां पिरायेच्या एका दुबाविताक अटक केल्या. दिवचल वाठारांत अशा घडणुकांनी वायट जायत आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाता. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. एका 7 वर्साच्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी हरिश्चंद्र गांवकर ह्या 47 वर्साच्या पिरायेच्या मनशाक अटक केल्लेली आसा. हे जे प्रकरण घडले ते 4 तारखेक राती घडलेले आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जी 7 वर्साची चली आसा तिका फास्ट फुडाचेर कितें खावपाक व्हरता अशें सांगून ह्या हरिश्चंद्रान तिका घेवन गेल्लो. त्या उपरांत एक स्विफ्ट जी व्हायट कलर स्विफ्ट आसा तातूंत ताचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचे उघड जाल्लेले आसा. दिवचल पुलिसांनी त्याच्या आईन कंप्लेन लॉन्च केल्या उपरांत दिवचल पुलिसांनी हरिश्चंद्र गांवकर हाका सावर फाटी पेळगे हांगासून अटक केल्ली आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो जो तपास आसा तो दिवचल पुलीस जे PI आसात विजय राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करीत आसा. तातूंत जी व्हायट कलर कार यूज जाल्ली ती बी कार दिवचल पुलिसांनी सीज केल्लेली आसा आनी सध्या ती कार दिवचल पुलिसेन आसा. ह्या प्रकरणान हालींच अशीच प्रकरणां दिवचल पुलिसांच्या लक्षांत आयिल्ली आनी तेंच्यांनी शेडो लायिल्लो. अशे प्रकरणां जायत आसा दिवचल तालुक्या भितर आनी ह्या प्रकरणांचे जे तपास आसा ते दिवचल पुलीस करीत आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सद्याची व्हड राजकीय उलथापालत जाल्लो पक्ष एका काळार बदलाव हाडपाचें उतर दितालो पूण आतां स्वता त्रासात पडिल्ल्याचें दिसून येता. फेब्रुवारी 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेची गोंय तयारी करता तेन्ना झाडू आनी उतरां घेवन मुखार वचपी आम आदमी पक्ष आपल्याच पक्षाकडेन आड नदर करता अशें दिसता. दक्षिण गोंयांत जाल्ल्या म्हत्वाच्या राजकीय उलथापालतींत आपाच्या फुडाऱ्यांनी दिल्लीच्या फुडाऱ्यांचेर असमाधान उक्तायले. अरविंद केजरीवालान गोंय भेटी उपरांत तांच्या राजिनाम्यांक लागून कसलोच उत्सव मनोवपा बदला तणाव वाडलो असो तांचो दावो आसा. आज आम रिजायन जावपाक कारण मुद्दो म्हळ्यार एकूच सी आय हॅव वर्कड माय सपोर्टर हॅव वर्कड फॉर 7 to 8 years फॉर आम आदमी पार्टी. वी वर्क फ्रॉम द हार्ट. आमचें कितें करतात ते काळजांतल्यान करतात आमी आनी वी मेक शुअर दॅट वी गेट अ रिजल्ट इन दॅट मूड इन दॅट वे वी वर्क आनी आमी करून दाखयल्लें आसा. लोक आमकां वळखता. वी डोंट हॅव टू इन्फ्लुएन्स आवरसेल्फ but people know us.
2 आमी ZP हाडून दाखयले बळाल्यान, 1 आमदार आमी हाडून दाखयले. वी वर्क फ्रॉम आवर हार्ट, प्रोसेसान आमी काम केल्लें आसा. आनी अशे दीस जे गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की द इंटेन्शन ऑफ आम आदमी इज बॅड. हो सरकार जो पद्दतीन चलता म्हाका दिसता इट इज अ डिझास्टर फॉर गोवा. गोंयकारांक चिड्डून दवरलेले आसा त्या सरकारान, घोमटेचेर पांयो दवरलेले, विस्वास भायर सरोना. हे पद्दतीन हो सरकार चलता. क्रायसीस आफ्टर क्रायसीस. इतल्या आसोनूय बी आतां हो केजरीवाल गोंया येता आनी आपल्याक जाय त्या भाशेन फोगेट्यो पेटयता. अरे चिंत, गोंयची परिस्थिती पयली चिंत. येता बगर बगर काँग्रेसाक पळप, बगर बगर काँग्रेसाक ग्रील करप. अरे केजरीवालाक कापोस्ताद आसा जाल्यार यू क्वेश्चन द पावर, यू ग्रील द पावर. बीजेपीक फळ मरे, वाय यू आर टेकिंग काँग्रेस इनटू इट. घुसपाय नाका. दिस मीन्स इट शोज. केन्ना म्हणटा 40 सिटां बसयतना, अरे कोणाक कापोस्ताद आसा 40 सिटां बसोवपाक. यू आर ऑल्सो इन ऑपोजिशन इन गोवा. काँग्रेस इज ऑल्सो ऑपोजिशन इन गोवा. RGP आणि गोवा फॉरवर्ड हे सगळे ऑपोजिशनाक आसात. ते ओके आसात. वाय ओन्ली यू आर तुजे फोगेटे कित्याक मागता तूं? दॅट मीन्स देर इज अ बॅड इंटेन्शन बिहायंड दीस. यू आर ट्रायंग टू गिव अनदर 5 years फॉर BJP. दीस इज द इंटेन्शन ऑफ यस. आनी गोंयचो लोक जाणा, गोंयचो लोक हुशार आसा, हे सांगपाक नाका. देखून हांव म्हणटा केजरीवालाक तपासपाची गरज आहा. म्हाका दिसता हो केजरीवाल हल्लोलो आसा तकलेन. घोडे तो हल्लोलो आसा ते तुमी चॅक करात. हो घोडे ताका कितें पडलेले आसा तुमी चॅक करात. आनी डोंट कोट मिसकॉन्डक्ट करूं नाका. गोंयकारांक घुसपाय नाका. वी आर युनायटेड. आमचे एकूच मुद्दम म्हळ्यार गोंय. वी वॉन्ट टू सेव्ह गोवा. आनी इफ यू वॉन्ट टू सेव्ह गोवा आमी सगळे एक जावपाक जाय. तूं आपण वयतलो, तूं वयतलो, फॉगेट. तूं भंडोला. यू आर नॉट फॉर गोवा. तूं गोंयकारांक काबार करपाक आयला. एज अ सपोर्टर्स वी डोंट वॉन्ट टू स्प्लिट आवर वोट अगेन. आमी केले, आम आदमीचे आयकेले. वी स्प्लिटेड द वोट आनी परतून BJPक आमी दिले. हेन्सफोर्थ नो स्प्लिटिंग ऑफ वोट्स. वी विल स्टँड युनायटेड. केजरीवालाची भेट ही सत्ताधारी भाजपाक आव्हान दिवच्या बदला काँग्रेसीक लक्ष करपी तमाशा आणि आरोप प्रत्यारोपान भरिल्ली आशिल्ली असो नाखुश फुडाऱ्यांचो दावो आसा. Kejriwal's agenda is not to develop Goa. He want to support BJP. He want to destroy Goa. Go for example, Maya Mosque. Teka Mayachi Shimani Mayor Hovarna. Even Larai Devi, he thinks that is a mulka of Aam Aadmi Party there. That should not happen. We have to respect God, keep God aside, and people aside. Politics is not about winning everyone. If God's blessings are there, yes, we will move forward. But the agenda of Kejriwal, I can see, is to destroy Goa. I remember the days of formation of Aam Aadmi Party, Anna Hazare. There was one boy who used to fly the flag of Aam Aadmi Party called Kumar. The moment Kejriwal came to power, the first thing he got eliminated this one, eliminate that one, eliminate that one. He's power hungry. And he is teaching the same thing to our people here, our MLAs or our supporters. Be power hungry, get absolute power. This is not the thing that we will listen to or will look at it. या राजीनाम्यांचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर हाणें म्हटला, भाजपा सरकाराचेर प्रश्न विचारचे परस गोंयांत फूट घालपाचो यत्न करप हो आपाचो खरो अजेंडा आसा. आणि आय थिंक टू फायट दीस BJP वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर. हांगा इंडिव्हिज्युअली एकटे टार्गेट करून कांय जावचें ना. आतां आय फेल टू अंडरस्टँड आम आदमी पार्टी सो नॅशनल कन्व्हेनर गोंयांत येता आनी ताजो स्टेट अध्यक्ष तुमी जाय जाल्यार शुक्रारा फाटल्यान ताच्या फाटल्या शुक्राराचो अमित पालेकराचो हें काडा मरे प्रेस कॉन्फरन्स. ही क्लियरली से दॅट ही इज ओपन टू अलायन्स विथ काँग्रेस पार्टी. 2 ऑक्टोबराक ताणें आव्हान दिल्लें मरे 2 ऑक्टोबराक आमी अलायन्स करया म्हणून. आनी रोखडेच 2 दिसांनी त्या काँग्रेसीक अटॅक करता. अरविंद केजरीवाल गोंयांत लँड जाता एअरपोर्टाच्या भायर येता काँग्रेसीक अटॅक करता. अमित शहाचेर एक स्टेटमेंट काडना. मया वता आनी तो काँग्रेसीचेर उलयता. पूण मये भारतीय जनता पार्टीन कशें पाड घातले ताचेर उलयना. मयेचो आमदार BJPचो. म्हाका दिसता हें आम आदमीचें तें षडयंत्र आसा.
गोंयच्या जनतेक डिवायड करपाचे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली वचून झोपडपट्ट्यांक वाल्यांक कितें तरी सांगून तो ताणें थंय लोकांक पिशे केले आसतले। गोंयान लोक झोपडपट्टेन रावना आनी गोंयचे लोक हे अरविंद केजरीवालाचे ही फोटिंगाची भाशणां आयकून लोक ताका बळी पडचे ना। आप स्वताच्या वादांत सापडला। हाका लागून राज्यांत आपा खातीर चड गंभीर विशयाची सुरवात जावंक शकता, जंय पक्षाची मतांची टक्केवारी उणी जायत आसा आनी एका काळार बदलाक उत्प्रेरक म्हूण पळयल्या, राजकीय विश्लेशकांचे मत आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, लिंझी मिनेझीस आनी मुझेफ शेख। राज्यांतल्या पेड्ड्या रस्त्या आड आपान सिग्नेचर मोहीम सुरू केल्ली। आपाचे अरविंद केजरीवालान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक बीजेपीचे बुराक मोहिमेंतल्यान 1 लाखा परस चड पत्रां ट्रकांतल्यान पावोवपाक सुरवात केल्या। गोंयचे रस्ते आतां रस्ते न्हू जाल्यार चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा। मुख्यमंत्र्यान चवथी आदी रस्ते सारके करपाचे उतर दिवनय ते पुराय केल्ले ना। ह्या खड्डेमय रस्त्यांक लागून कितल्याशाच जाणांचे बळी लेगीत गेल्यात। हालींच रस्त्यावेले खड्डे चुकयतना अपघात जावन कमीत कमी 7 ते 8 जाणांचो जीव गेला। आपान सिग्नेचर मोहीम सुरू करून गोंयकारांक जावपी त्रास सरकारा मुखार हाडपाचो यत्न केला। आता 1 लाखा परस चड पत्रां सयो घेवन मुख्यमंत्र्याक धाडपाक सुरवात केल्या। अरविंद केजरीवालाच्या हजेरेंत हे मोहिमेक येस आयिल्ल्याचे आपाचे म्हणणे आसा। बीजेपीचे बुराक ही कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली आनी ह्या सगळ्या कॅम्पेना अंतर्गत आमी तुमकां गोंयभर दाखोवन दिल्ले की कशे रस्त्यांची पाड पडल्या आनी कशे आमच्या त्या रस्त्यांची पाड पडलेल्या कारणान आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचे आनी आमच्या भावांची भयणींची दुखापती जाता आनी तेंचे मरणूय आमी कितलेशे अपघातान पळयल्ले आसा। हे खंय तरी एक वायट गजाल, बेजीक फॅसिलिटींतलो एक भाग तो सेफ रोड, तेच तर आमकां एक साद्यांतली सादी गजाल तर आमकां सरकार दिवपाक शकना जाल्यार कितें करपाक शकता ते आमकां खरोच एक क्वेश्चन मार्क आसा। त्याचोच एक भाग म्हणून आमी सुरवात केल्ली बीजेपीचे बुराक एक अवेअरनेस कॅम्पेन की सगळ्यांक दाखयतले की आमी कितें जाता ते आनी आमकां तरी दिसलें की हो निर्लज्ज सरकार ते तरी पळयतलो आनी काम करपाक सुरवात करतलो, पण तेंच्यांनी ते करूं ना। आनी मागीर आमी जी सुरवात केली जी म्हणटा ती 1 लाख आमची सायनींग आमी सगळ्या गांवांत भोंवतले, डोर टू डोर भोंवतले आनी लोकांच्यो सायनी घेतले, प्रत्येक लेटराचेर सायनी घेतले आनी ती लेटर आमी सीएमाक दितले म्हणून आमी सुरवात केल्ली। तेजोच भाग म्हणून आयज आमी फाटीं अपडेटूय दिल्ली तुमकां एक देड आठवड्या पयलीं की आमी ऑलमोस्ट 50,000 क्रॉस सायनीच्यो घेवन क्रॉस केल्ले आनी आतां आयज आमी आमचो जेन्ना नॅशनल कन्व्हेनर आनी आमचो एक्स जाल्ले सीएम अरविंद केजरीवाल जे आमच्या हांगा इव्हेंटाक येयल्ले, सगळ्या प्रोग्रामाक व्हॉलंटियर्स मिटिंगाक येयल्ले, तेजोच एक भाग म्हणून आयज आमी तेंच्या प्रेझेन्सांत आमी आयज हे सगळी लेटरां 1 लाख लेटरां व्हरून आमी सरकाराक दिता। आतां आमचो नेक्स्ट स्टेप, फायनल स्टेप फॉलोअप आनी आमी करून घेतले की प्रत्येक रस्तो ऑडमेक करून घेतले आमचे ते करपा खातीर आयची ही कॅम्पेन आमी आयज व्हरून आमी थंय सबमीट करतले। गोंयभर आमी जी कॅम्पेन चलयली जी बीजेपीचे बुराक म्हणून ताचे सकयल जी कॅम्पेन जाली तेन्ना कांय रस्ते रिपेर जाले ज्याच्या जाग्याचेर आमी गेले, पण सरकाराक म्हाका दिसता कांयच लोकांचे पडून गेले ना म्हणून आमी बीजेपीचे बुराक ही कॅम्पेन फुडें व्हेली आनी लोकांच्या मदीं गेले, गांवागांवांत गेले आनी लोकां कडल्यान तांचो जो आवाज आसा तो आवाज ह्या कागदांचेर आयलो। ही कागदां आम आदमी पार्टीची न्ही, ही कागदां आम जनतेची, आम गोंयकाराची, जाचो आवाज जावन ही कागदां आमी आज सीएमा कडेन पावयता। हातल्यानूय जर जाग येना सीएमाक जाल्यार हरशींच म्हणून हो लज नाशिल्लो भारतीय जनता पार्टीचो सरकाराचो सगळ्यांकूच खबर आसा। आमी ही कॅम्पेन चलयता आसतना अशें पळयलें की कांय लोक परतय मेले रस्त्यांच्या खड्ड्यांक लागून आनी एक एम्ब्युलन्स परतली, तरी पण सरकाराक जाग येना म्हणून सरकाराक जाग हाडपाक आम आदमी पार्टी सक्षम आसा हे दाखोवपाक हे आमी जे लोकांचे आवाज आसा ते आज सीएमाच्या ऑफिसांत व्हरून दितले आनी ताचे कॅम्पेनीची सांगाता जावची ना, ही एक गोंयच्या आवाजाची सुरवात आसतली। सड़कें इतनी खराब है कि सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। एक दिन मैं सांता क्रूज से मायन गया तो जिस सड़क से एक्चुअल रास्ता था वहां से ले जाने के बजाय मैं घुमा के 1.5 घंटा लेके गए ताकि हम असली सड़क की हालत ना देख सकें। वापसी में जब आए तो पता चला कि सड़क कितनी खराब थी। पूरे गोवा की सड़कें बहुत खराब हैं, लेकिन अगर कोई गोवा का नागरिक सिटीजन उसके बारे में डिमांड करता है कि हमारी सड़क बनवा दो, तो इनके लोग जाके उसको धमकाते हैं, डराते हैं, मारपीट करते हैं, उसको मारते हैं, तो लोग मांग भी नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से बुराक कैंपेन शुरू किया पूरे गोवा के लोगों की तरफ से। गोवा के लोगों की डिमांड थी, गोवा के लोगों की आवाज थी, उनकी जरूरत थी, वो ठीक सड़क चाहते थे।
इन गड्ढों की वजह से रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इवन सीएम ने असेंबली में बोला है कि ढेरों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सड़कों के ऊपर इन गड्ढों की वजह से। और गोवा हमारे देश का गौरव है। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसव आपल्यान येवकार पोया फुडल्यो खबरो। यशास स्पोर्ट्सान पयली लेजंड बास्केटबॉल कप घडोवन हाडल्या। अखिल भारतीय मास्टर्स बास्केटबॉल फायनल नावेली इंडोर मनोहर पर्रीकर स्टेडियमात रंगली। 35+ मेन्स कॅटेगरी पंगड बिगल्स 62-43 अशे केरला स्क्वॉड 8 जिखले। चैंपियनशिप इस बार जो होस्ट किया हमने, ये पहली बार किया, फर्स्ट लेजेंड्स कप एट गोवा। इसमें सारी के सारी 7 कैटेगरीज हैं मेन एंड वुमेन की। और पहले हम लोग ने ऐसे सोचा कि बहुत एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, खेलने के लिए आएंगे, बट जब हमने शुरुआत करी तो हम लोग खुद इतने इंस्पायर हो गए कि इतना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था, टफ गेम्स थे, हर कैटेगरी के मेन एंड वुमेन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा दे रही है कोर्ट में। एंड इट्स अ कंप्लीट इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पीपल जो एक्चुअली बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं और जिनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, वो भी इन लोगों को देख के इंस्पायर होकर ये सोच सकते हैं कि अरे हाँ, थोड़ा मेहनत में करूँ तो शायद मैं भी खेल सकता हूँ। तो आई थिंक वो हमारा एक मोटो रहा है शुरुआत करने के लिए। तो इसके बाद में कहाँ होगा ऐसा? सर, हमारा ये एनुअल लीग होएगा एंड वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द नेक्स्ट सीरीज, पाइपलाइन में है। तो मैं और मेरी पूरी यशस स्पोर्ट्स की टीम, हम लोग ऑलरेडी बैठ के वेन्यू प्लान, कैटेगरीज और किस तरह से और इसको बढ़िया प्लेटफॉर्म बना सके सारे प्लेयर्स एंड ऑडियंस के लिए। अगली बार गोवा में करेंगे और दूसरा? सर, गोवा हमारा मेन प्रायोरिटी है और हम लोग एज यूजुअल गोवा के सारे स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट जो बास्केटबॉल के लिए अब हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे आके टूर्नामेंट देखे हैं एंड लाइव लोग देख रहे हैं, उन सबके सपोर्ट से वही हम लोग सोच रहे हैं कि गोवा में फिर से कर सकते हैं। It was an amazing tournament. I mean, we really appreciate Sneha and her husband for conducting such a wonderful tournament, especially we legends who have been playing for more than 50 years and age more than 50. It has been an amazing place and we hope this continues so that more legends come and play. An amazing tournament. 3 cheers to Yash Sports, Habib Pure. कैसे लगता है आज आपकी टीम जीती है? जीत का स्वाद अलग ही है, ऐसे बहुत अच्छी लग रही है, हम लोग जीत गए हैं एंड जस्ट वी आर वेटिंग कैसे करना है करके सेलिब्रेट इसको। बास्केटबॉल के जुनून के कारण खेल रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये सेलिब्रेशन यहाँ करेंगे कि दोनों जगह करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, मुंबई में भी करेंगे। हमारी मिक्स टीम है, रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम है, तो हम लोग सब जगह करेंगे, यहाँ पर मुंबई, पंजाब, पुणे। पुलिस के प्लेयर्स है, पंजाब पुलिस के प्लेयर्स है हमारे। तो कैसे खेले आप पंजाब की पुलिस को? उनकी हाइट भी अच्छी रहती है? नहीं, वो हम लोग ने मिक्स करके खेले हैं, हम लोग 4 साल से खेल रहे हैं मिक्स करके। सो इट्स अ टीम गेम। यहाँ पंजाब पुलिस और मुंबई ने जीता है, पूरी टीम जीती है रेस्ट ऑफ इंडिया। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि मुझेफ शेख। या सप्तकात लेगीत पावसाची शिरशिरी चालूच असतली, मळबांत कुपा दाटतली, देखून उष्ण तापमान जाणवतले, हवामान विभागान अदमास उक्तायला। राज्यांत वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो। पावसाची शिरशिरी चालूच आसतली, सकाळी थंडसाण जाणवतली जाल्यार दनपारा उष्ण परिस्थिती आसतली, तापमानांत वाड जातली जाका लागून उष्णताय जाणवतली, हवामान विभागान अदमास उक्तायला। मंगळारचे तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले। नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट ना। या सप्तकांत हलको पावस, सकाळी जाणवतली थंडसाण, वत पावसाचो खेळ, मळबांत दाटतली कुपा, तापमानांत वाड, दनपारा उष्ण तापमान,
मंगळारचे तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.